एंजॉय करने। सो आता आम्ही किती करता फ्राय सो गाईस पयात पयात फ्राय हा मसाला फ्राय प्लेन फ्राय सगळे असा आवय आवय उकालता तरी मरे तो चना तू हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल में। अभी हम नहा रहे हैं। आपने तो कभी देखा नहीं होगा। यांचे किरे वेगळेच चालला देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यांचे किरे वेगळेच चालला मैं कैसे गिर सकता? किरे आले रे मैं सोया हूँ। तो काय गरम पाणी नाहीत जाल्यार तुम्ही सांगात केस बी जळानात ह्यो सांगता ना म्हणून जळटा न्हू रे नहीं जलता है। केन्ना केन्ना चामडी सुद्धा जळटा होय न्हू रे आता तू घरा वचून गरम न्हातलंय का थंड न्हातलंय जाऊँ? मैं नाऊंगा ही नहीं। जाऊँ? किऱ्याक अरे किऱ्याक न्हावचें ना तू घरा वचून इधर नहा रहा हूँ। आवय आवय उकालता तरी मरे तो हा उकालता मरे अरे याय घेऊन येयलो तुमका खबर आहे असे बसले असं सासुरी त्याला या फाटी पडतात बोट के जैसा। अरे यो फास्ट पावले मरे रिपोर्ट फास्ट मरे तो भेल भेल मुंडा। भेल तेरे को इधर आके कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल लग रहा है। मज्जा येयली आमका गाइस मज्जा येयली फॅक्ट 29 आवय आम्ही सगळी एन्जॉय करता विकास विकास काय रे नुरे चायनीज आमका सारखी फॅक्ट 29 इतली मजा येयला ना गाइस सांगू शकना तुमका एन्जॉय करपाक जा आमच्या भाशेन जाल्यार तुम्ही बी हांगासर येवन सारखी एन्जॉय करा पट्टा 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 तेका पाय विकासाक उग्गी बसला ते। आवय गाइस तुमका खरें सांगून कितें प्लेस आहा ही फॅक्ट 29 कितले एन्जॉय जाता हांगासर आमी मज्जेन सारखी अरे इधर झगड़ा हो रहा है। कितें जालें रे कितें जालें ना गाइस 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 तुमका खरें सांगूं ह्यो जो पूल आहा पळय तो व्हडल्यांचो पूल आनी आमी खेळटा हांगासर आनी धाकट्यांक जाय जाल्यार तेवटेन पूल आसा एक धाकटो पूल तेतून हांवूय दुखता आनी हेतूनय बुडटा कित्याक की हांव व्हडले धाकटे भुरगे त्या खातीर सो आतां आमी कितें करतात नुस्तें फ्राय सो गाइस पयात पयात इसवण फ्राय आवयस रवा फ्राय पयात गाइस पयात तुमका बी रूज येता आसतली पयात 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 हेजी पिलूत लग्न भाजून खावपाची बी भाजून खावपाची रवा फ्राय हा मसाला फ्राय प्लेन फ्राय सगळे असा मज्जा उजो हा उजो सो गाइस योटेन पयात माझी फेवरेट जाता प्रॉन्स करी वा सारखी पोवपाकूच पळय सारखी अमेझिंग दिसता कितले दीस जाले आमी रावलेली असली कोडी खावपाक सारखी रेड रेड म्हाका न्हू खरें सांगू क्रिस्तावांची कडी खूब म्हणजे खूब आवडटा आमची भाजी बरी रांदता बेस्ट बरी खूप आहा ती बरी रांदता न्हू पयात गायस हे जावन आसा सॅलेड गायस हांगाच्यान व्यू पयात त्या वाटेन फूल माउंटन दिसती पडटा आनी ह्यो कोणाक रांदपाक जाय जाल्यार हो पळय ह्यो किचन
हांगासर तुम्ही रांदपाक शकतात. आणि हो चेंजिंग रूम पळय हे दाखयला. सो गायज हांगासर फार्म पेप 29 भुरग्यांक खेळटलंय जाल्यार झोपाळे बी आसा. तुमकां हॉलिडेन बी हांगासर येवपाक जाय न्हू जाल्यार मज्जा एन्जॉय करपाक. तुम्ही हांगासर आपणाच्या धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक घेवन येवपाक शकतात. अरे 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 गरम आहे वो खूप. किरे आले रे आणि पळय एंजॉय करने कोई इधर छोटा पूल है. अरे माझी बोट कित्याक रे फाटी येना. अरे अरे बोट रे म्हाका तिका सायटीक राव रे. अरे अरे खींच रे. अरे मेरे को भी निकालो. अरे पहले काट रे. मेरे को भी निकालो. खाली निकालो दीदी आके. चल बस. मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ. ओके गायज, सो फॅब 29 फार्म आसा पळय, वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफूल आनी सारको हांगासरली एनवायरमेंट सारको बेस्ट पिसफूल आसा सारकें. आनी हांगासरली जी फॅमिली आसा दे आर व्हेरी लवींग एंड कॅरींग. सो गायज तुमी येता जाल्यार फॅब 29 फार्म गुगलाचेर सर्च करचें, गुगल मॅप एक्टिवेट करचो आनी हांगासर येवन एन्जॉय करचें. आमकां हांगासर मज्जा येता. कोण हांगासर हॉलिडेन बी येवपाक सोदता न्हू जाल्यार प्लीज येयात. खूब बरी आसा हांगासरली प्लेस. पयलेच नोदरेन रोकडे पळोवन तूं मजा गेले मोतीन. फ्रेंडशीप जाली आमची एकेच रातीन. विचारले तूं म्हजी जातेली फुडाराची सांगातीन. वय मुटले तुजो हात दिवन म्हज्या हातीन. तूं जाये म्हाका आनी दुसरें कोण नाका. केन्नाच येवंक दिवचो ना तुज्या दोळ्यांतली तुका दुसरें जाय. अब आमी राशन हाडला. आता वेजिटेबल हाडूंक वयता मरे मातसो शॉपाक. सो गायज कितें जालें जाणा तुमकां खरें सांगता, आमच्या रुमान एक टॅनंट रावता. तेंगेर बाबड्यागेर घरा कडेन न्हू खावपा पिवपाक मातशें कमी आहा. बरें दिसना भुरग्यांचे पोटाक कासोंक जाय. देवान 2 रुपया दिला तेजेर कितें तरी कोणाचें बरें करया न्हू. वयर देव पळयता आमकां. कोणाचें बरें करीत आमी जाल्यार आमचें देव बरें करतलो सारकें न्हू. हाडलें पळय वेजिटेबल मस्त. चिकन धुलकें मक्खन पावरफूल. ओ हो आयज आसा सारकें पुलाव वेजिटेबल आनी चिकन चिली. आनी तुमकां कितें दाखयता हेका पळयात कित्याक लागून नरकासूर गांव कित्याक खाता. भूक लागल्या म्हाका. बरें टेबलार दवर आनी काम गो. म्हाका टेबलार दवरून खावपाक जायना. कितें जाता तर तूं कितें जाता तर खावपाक जाय. हे तूं घालतले का भायर उडो इतलो. कितें करपाचें तूं सांग. डल जाला तें न्हू भायर उडोवपाचें. आं बरें हय न्हू डल जावंक ना. पळय कलर आग म्हाजे कपडे धुता पळय काय बरें चोडू तें. असलें सामान तें बरें चोडू. जाल्यार आनीक कोणाक कितें जाय. कपडे धुता रांदता सगळें करता तरी करिनाय तूं सगळें. जाल्यार आनीक कितें करूं. गाडी धुवून तुजे हय गर्लफ्रेंड जाय का कामवाली जाय फुकटची. फुकटची कामवाली जाय. तितली सॅलरी दी. हांव तुजे सगळें काम सॅलरी करतलें. तुका म्हयन्याचे 15,000 जाय म्हाका. म्हयन्याचे 150 उपकारता 150 न्हू तुज्या आयडन. आनी 50-60 रुपया तुका एक एक्स्ट्रा दिवं शकता हांव. गायज तुमकां खरें सांगू कोण बायला कोण चेडवां आसा तेंकां हांव सांगपाक सोदता की गायज जी आयदनां रांदप बिनप आसता पळयात तें न्हू बेसीक. तें न्हू चेड्याकूय जाय पडटा चेडवाकूय जाय पडटा. आनी तें न्हू दोगांयनी करपाक जाय. चेड्यांनी करूंक जाय चेडवांनी करूंक जाय. आतां एक काम कर. आतां म्हाजें एक काम कर.
कितें तू आतां मागीर- तू आतां मागीर आयक कोण- म्हाजें कोण आयकताय खरें आयकता सांगूं? कितें आतां मातशें तू चलोंक ना, लाग आयक- आयक. मातसो हांव ना ना टीव्ही ना पळयता हांव सांगता न्हू चल आयक. ओ तुमी म्हणटली फॅब 29 फार्माचेर अशी पावली आमी ना 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 तुमी चिंतता तशें कांय ना ही व्हिडिओ जावन आसा ओल्ड आमी थोडेच क्लिप्स तुमकां घालूंक नासले इतले दीस जाले तुमी फॅब 29 फार्माक विचारतली म्हणून तुमकां घालूंक नासले आयज अचानक घातले आनी कोणाक वयचें कशें दिसता जाल्यार डिस्क्रिप्शनान नंबर आसा कॉल मारो चले जाओ घुमने को नाल्यार व्हिडिओचे हेजेर आसा डिस्क्रिप्शनान ना जाल्यार व्हिडिओचेर घातला हांवें स्कीप करूं नाका मदीं खंय तरी घातला फोन मारा डायरेक्ट बुकींग करा आनी कितें तुमच्या शोनाक घेवन वचा रातचे सकाळचे थंय रूम आसा AC रूम आसा 1500 ओनली ब्रो आनी कितें जाय तुमकां प्रायवेट पूल आहा सगळ्या मारा फोन वाचा एन्जॉय करा फूल पावर चिकन भुलकें मक्खन सारकें ओके आनी आयज गायज तुमी पळयता आसतले यू नो हांवें ग्रोसरीज हाडलेले जालें कितें तुमकां सांगता आमच्या थंय रुमांत ल्हान ल्हान भुरगीं खूब दिसता आमच्या ब्लॉगान न्हू तेतूंतल्या एका भुरग्याच्या घरान न्हू जेवण खाणाची मातशी कमी आसली यू नो तेजे आवयचें काम गेल्लेलें आसा आनी बापूय तेका सद्या तांकां पळयना सो हांवें कितें केलें डिसायड केलें की चल म्हटलें ग्रोसरीज व्हरया तांकां यू नो जावं बाबडे कोणाचें कितें बरें जावं आमकां देव पळयता वयरसून यू नो अशें म्हणटात की यू नो कर भला सो हो भला म्हणजे कोणाचें बरें कर देव तुमचें बरें करतलो सो हांवें तेच चिंतून कोणाची मदत केल्लेली आसा थँक्यू सो मच आयज आमकां तुमी परत एकदां म्हणटा म्हाका आनी अंकिताक तुमी ह्या लेवलार उबे केला की आयज आमी कोणाचें यू नो 2 टायमाचे गोटे हाडून दिता हांव म्हणिना कितें तुमकां इतले दिता एटलिस्ट 2 दिसांचे तरी आमी दिवपा सारकी आमची ताकद आसा ऑल बिकॉज ऑफ यू थँक्यू वन्स अगेन मस्तीखोर फॅमिली आनी म्हाका खूब DMs येता खूब मॅसेजी येता चेडवांचे चेड्यांचे जाणट्यांचे सो हांव सगळ्यांक रिप्लाय करूंक पावना बट ह्या ब्लॉगाच्या माध्यमान तुमकां सगळ्यांक सॉरी म्हणटा आनी खूब मोग आनी कोणी म्हाका मॅसेज केले जाल्यार तांकां हॅलो हाय हाव आर यू सगळे ओके आनी एक तुमकां शेअर करूंक सोदता की यू नो देर आर लॉट ऑफ क्रिमिनल केसीस गोईंग अरावंड खूब क्रिमिनल केसीस चालू आसा यू नो कोणाचो रेप जाता कोणाचो मर्डर जाता आमचे आयज हांवें न्यूजार पळयलां आमचे खंय गोंय जालां खंय यू नो मर्डर हितून खंय लेवल 1 जाल्लेलें आसा सो प्लीज यू नो गायज सेफ रावा डू नॉट फॉल इन ट्रॅप यू नो नाकाल्ल्या लोकां वांगडा कनेक्शन कॉन्टॅक्ट आनी आयज काल सोशल मिडियाचेर शोना तुमी चड करतात शोना बाबू बंद करा ओके हांवें एक व्हिडिओ पळयलेली तेतून एक टॅक्सीकाराक यू नो घाटी मामा आडयता 2 जाण यू नो हिंदीन उलयता आनी क्या बे हे बे करून आनी हिंदीन गाळयो मारून तेका यू नो नाका जाल्ले ती व्हिडिओ केल्लेली आसा तेणी घातलेली आसा सो हांवें ती व्हिडिओ काडली आनी आमच्या यू नो गोंयचो सिंगम जो आसा जिवबा दळवी DYSP तेका धाडलेली आसा सो तो म्हणटा कितें जाणा हांवें म्हटलें सर पळय म्हटलें कितें चल्लां गोंयान पळय तें तो म्हणटा कितें जाणा एवरीथींग वील बी फायन स्लो सगळें सेटल जातलें आनी गायज तुमकां सांगूंक सोदता जिवबा दळवी DYSP आहा पळय ही इज वन ऑफ द सो लवींग एंड कॅरिंग पर्सन इन माय लायफ म्हाजें सांगता तुमकां एक फोन एक मॅसेज हांवें घातलेली सर म्हटलेलें अंकिताचो नंबर आहे आमच्या एका नेबरान काडून कोणाक दिल्लो आसा आनी अशें जाल्लेलें आसा आमच्या नेबरान तुमकां सांगलेलें न्हू हांवें अंकिताचो नंबर काडून दिलो म्हणून एकान सो तेणी इमिजिएटली इतले पुलीस धाडले घरा भायर खबर आहा ऑन जस्ट 1 कॉल आनी FIR रेजिस्टर केल्लेली सो गायज हांव यू नो त्या सराक यू नो मना पासून यू नो थँक्यू म्हणूंक सोदता सर थँक्यू सो मच फॉर बींग देर विथ मी ऑलवेज इन माय गूड एंड बॅड टायम्स लव यू सो मच जिवबा दळवी ओके ह्या सराक हांव सारकें खरेंच यू नो कितें म्हणटा तितलें कमी ही इज लायक कितें तुमकां सांगू इतलो स्ट्रॉंग आसा बट मनांतल्यान खूब सॉफ्ट आसा ओके तो दिसता इतलो स्ट्रॉंग पण मनांतल्यान खूब सॉफ्ट खूब लोकांची मदत करता लोकांचें बरें करता यू नो हेल्प करता लोकांची फिलींग रियली ब्लेस्ड टू हॅव सच पर्सन इन माय लायफ ओके सो प्लीज सेफ राहा गायज आनी व्हेरिफिकेशन टेनंट व्हेरिफिकेशन हें कितें आहा तें करचें नाल्यार तुमी खंय तरी तुमच्या प्रॉब्लमाक खूद तुमी इन्विटेशन दिता ओके आनी फॅब 29 तुमी तर बुकींग करूंक ना यू हॅव कितें उलयता तुमी बुकींग करूंक ना करा न्हू वचोन फॅब 29 फार्म गुगलाचेर घाला आनी डायरेक्ट सर्च करून थंय पावा आनी घे म्हणून धूम धमाका करा सारकें आउटडोर हें आहा स्विमींग पूल आसा मागीर कुकींग करपाक फॅसिलिटीज आसा आनी कितें आसा ओके ल्हान भुरग्यांक पूल आसा स्लायडी आसा
सो गो एन्जॉय आणि चॅनलाचेर नव्या लाईक शेअर सबस्क्राईब. आम्ही आता तुमकां नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ टिल टाटा गुड नाईट आणि फुल पॉवर बाय.